कारवार न्यूज तुमगेली स्वागत करता। अभिमानी लोकांच्या आग्रहाचेर ह्या फावटी विधानसभा इलेक्शनात स्पर्धा करचे निर्णय केल्ले युवक कुमार नायक हेमी आपलो प्रचार कार्य सुरू केला। कारवार तालुक्याच्या हळगाचे कुमार नायक युवा उद्यमी जावन आसात। अभिमानी लोकांन तेमकां ह्या फावटी इलेक्शनात स्पर्धा करूंक आग्रह केल्ल्यान कुमार नायक हेमी राष्ट्रीय पक्षाच्यान स्पर्धा करूंक उत्सूक जालात आनी आतां आपले प्रचार कार्य सुरू केलात। कोणी बी शहराच्यान प्रचार सुरू करतात जाल्यार कुमार हेमी खेड्या गांवच्यान प्रचार कार्य सुरू केलात। खेड्या गांव म्हणल्यार तसल्या गांवांत अजुनी कोण बी राजकारणी व्यक्ती भेट दिलना। तसल्या गांवांत वचून त्या गांवची समस्या कितें म्हण पळयतात आनी आपल्याच्यान कितली जाता तितली तेमकां मदत करतात। ज्या गांवांत वचूंक रस्तो ना, खाली पांयवाट आसा, असल्या गांवांत चलत वचून प्रचार सुरू केल्ले कुमार नायक हेमी आतां सगळ्यालो आवडीचो जावन आसात। तेमचे बारा तेमगे समर्थक आनी अभिमानी बी प्रचार कार्यात भाग घेयलात। ಮಾಡಿಸೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 3 ಹಳ್ಳ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು 7ನೇ ಸಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ 3ನೇ ಸಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ 2-3 ಸಲ ಅಂತ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ರಕ್ಷಾ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಕಂಬ ಮೊದಲು ಹಾಕುವಾಗ ನಾವೇ ಕಂಬ ಹಾಕಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ याच गावाचं तुझे नाव घेतलं असं हे समगुळे ನಾನು ಜನಸಾಗಿಂದ ಯಾರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇದು 20ನೇ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಂಗೆ 20ನೇ ವರ್ಷ ನೀನ್ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾವಾಗ ಇನ್ನು ತನಕ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ನೀನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನು ತನಕ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ಹಾ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಏನು? ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್ ನೀರಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಈಗ ಮುಗ್ದೋಗ್ತದೆ ನೀರು ಬಾವಿಲಿ ಒಣಗೋಗ್ತದೆ ಕಡೆ ಸರ್ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೀ ಬಾವಿ ಇದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಬಾವಿ ಒಂದ್ ಬಾವಿ ಇದೆ ಒಂದ್ ಬಾವಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ 8 ಮನೆಗೆ ಇರ್ತದೆ 8 ಮನೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಬಾವಿನ ಏನು ನೀವು मार्केटात चढत किंमत आशिल्ले खैरीचे लाकूड गोवा तारबंदोरा फॉरेस्ट ऑफिसरान जप्त केले आणि 7 लोकांक अटक केले। खैरीच्या लाकडाक सागवानी आणि सिसमपेक्षा जास्त दर आसा आणि ते लाकूड खूप कडेन उपयोग जाता। ताका लागून काही लोक खैरीचे रूख मान लाकडाचे स्मगलिंग करतात। गोवा तारबंदोरा फॉरेस्ट ऑफिसरान लाकूड जप्त केले आणि 7 लोकांक अटक केले। ही गाडी जी आसा पळय न्हू आमी ती सर्वे नंबर 7 धारबांदोडा तामसोडो धारबांदोडा विलेज धारबांदोडा तालुका हांगच्यान आमी ही जप्त करून हाडला। हे जेन्ना आमी गाडी सर्वे नंबर 7 पावले तेन्ना ही गाडी लोड आशिल्ली हे किशा कॅटेच्यू म्हळ्यार खैरीची हे लाकूड आसा। हे खूब महाग आसा लाकूड बरें सायला पेक्षाय महाग आसा। हे लाकूड हाजे बारीक बारीक चिप्स मारून ते हाका कत्था खैर कात काडपाक यूज करता आनी हे किलोनी वता आनी हाजो मार्केट व्हॅल्यू खूब आसा तेन्ना ताचे खातीर ही चोरी जाता। आमी ऑन द स्पॉट 7 लोकांक रेड हँडेड आमी धरले कडेन आसा। जाग्यारूच धरल्या टायम आमकां सर्वे नंबर 7 धरल्या टायम आमकां आनीक मागीर इन्वेस्टिगेशन करतरीत तांचे कोण ते मास्टर माइंड आसा ताका आमी मागीर रातच्यो 12 सुमार राती अरेस्ट केला आनी ताचें नांव आसा संदेश नायक ओरिजिनल आई गांवचो महाराष्ट्रा पूण सद्याक गोंयानूच रावता पर्या अशें म्हणून आमकां सद्याक दिसती म्हणलो।
ताका आमी अरेस्ट करून सद्याक तांकां आमी ऑफेंडराक आमी आतां मेडिकलाक हें केल्या प्रोड्यूस करपाक कितले जाणांक अरेस्ट केला टोटल? सगळे मरे 11 लोक आसा. 11 आनी कितें मेळ्ळा गाडी? गाडयेन मरे आमकां हे गाडयेन आमकां एक मशीन मेळ्ळा, कटर, चेन सॉ कटर मेळ्ळा, बॅटरी ऑपरेटेड बॅटरी ऑपरेटेड चेन सॉ मेळ्ळा. आनी हे लाकडाची आनी थोडे लाकूड सायटीर बी आसा. एक अंदाजीत किंमत अशी 1,00,000 रुपया आसतली, लाकडाची किंमत आसतली ती. आनीक व्हेकल कितें धरलें? आनीक व्हेकल हे पळय हें एक आसा. आमी रातचे 12 सुमार सीज केले, दारबांदोडा पंचायती कडेनच आशिल्ले. तातूंत भितर तो संदेश नायक म्हण तो ताका मागीर मास्टर म्हण तो आयलो मागीर. आनी मागीर ताजे बरोबर आनी 3 तागे जे मानाय आशिल्ले, मानाय म्हणटा तो दॅट इज सब्जेक्ट टू व्हेरिफिकेशन. ते सगळे 4 लोक मागीर रातचे आमी परत धरले. 7 4 11 जाले सगळे. संदेशा याची पयलीं केन्ना धरलेली? हाचे पयलीं ताका ही आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे अशें दिश्टी पडलां की काय म्हणल्यार तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा. ताका केरी धरलेडीन आसा पयलीं, फोंड्याय धरलेडीन आसा आनी पेडण्याय धरलेडीन आसा. आनी आनीकय रिकॉर्ड आमी चॅक करता महाराष्ट्रान बी आनी खंय खंय ताजो हात आसा काय कितें आसता. आनी कितें गन मेळ्ळें म्हणटाले ते एक एअर पिस्तॉल्स दिसता. इट हॅज टू बी चॅक्ड विथ द एक्सपर्ट्स. आनी कॅश कितें? कॅश 4 लाख तेजे कडेन. हे गाडयेन 4 सर्च करतरी हे गाडयेन 4 लाख कॅश मेळ्ळा. आनी 2 अंगठी आसा आनी एक चेन आसा. प्रथम दर्शनी अशी दिसता की काय म्हणल्यार ती गोल्डाची आसपाक शकता, बट इट इज सब्जेक्ट टू व्हेरिफिकेशन बाय द ऑथरायज्ड गोल्ड डीलर. आय कॅनॉट एक्झॅक्टली नाव डायवर्स ती गोल्डाचीच आसतली म्हणून. सो इट वील कम आफ्टर ओनली व्हेरिफिकेशन. प्रोड्यूस केल्या आमी सद्या ते मेडिकलाक प्रोड्यूस केल्या, रिफर केल्या तांकां. शॉर्टली वी विल टेक इन देम टू द मॅजिस्ट्रेट ऑर वॉट एवर आमची कितें फॉर्मेलिटी कितें आमी हें करतले तांकां. तो अशें म्हणटा की गाडये घ्या 2 नंबर म्हणटा कितें. हे तुमी मातशी हे चॅक दाखयता तुमकां. फाटल्यान तो नंबर नोट करा तुमी हाजो. हांगा वेगळो नंबर आसा पळया तुमी, मदो नंबर आसा. हो नंबर मातसो चॅक करा पळय. G04C3296 आसा. आनी डॅशबोर्डाचेर वेगळो नंबर आसा पळय. हो डॅशबोर्डार नंबर जो आसा GA05T0595 आसा. सो एकूच गाडयेन 2 नंबर आसा. सो हाजेरूय बी इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. सो चोरयेची बीन आसूं शकता म्हणटा गाडी काय? आमी कसली शक्यता नाकारूं शकना, बिकॉज सद्याक तरी इन्व्हेस्टिगेशन प्रथम हेजेर आसा. सो जशी न्यू डेव्हलपमेंट्स कितें अवेलेबल जातले मागीर तुमकां आमी हें करता. अनमोड चेकपोस्टाचेर सुमार 6 लाख रुपये किमतीचो सोरो जप्त केलो. सद्याच्या सारखे अनमोड चेकपोस्टाचेर वाहन तपास करतना एक वाहनात सोरो व्हरचे खातीर तयार केल्ले कंपार्टमेंट पत्तो लागले आनी त्या कंपार्टमेंटात सुमार 158 लिटर सोरो मेळ्ळो. हे वाहन गोवाच्यान गुजरात वयताले. वाहन आनी सोऱ्याची किंमत 5,64,000 असो अंदाज केला. वाहन चालक गुजराताचे फिरोज हेमका अटक केला. कर्नाटकाच्या सीमा भागात सद्याक कडक तपास सुरू असून माजाळी आणि अनमोड चेकपोस्टाचेर जास्त पोलीस आणि एक्साईज कर्मचारी नेमणूक केलात. साहेब पुढे या तुम्ही. हां ठीक है. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕೋದು सरका इकडे. बोलो
आयज येतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.